देवाचें उतर ह्या नियाळ माळांत सगळ्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार. आयज भक्तिवंत रुडोल्फ आनी ताचे सांगातीचें समर्पण. रुडोल्फान रोमा कॉलेजियो जर्मनिका ह्या देवशास्त्र शिकलो आनी उपरांत आपल्या वडिलांक भारतांत वचूंक खोशी दाखयली आनी तो भारतांत आयलो. बादशाह अकबराक रुडोल्फाचें जिवीत आवडलें. रुडोल्फान जायत्यो दोयाळ करण्यो केल्यो आनी उपरांत रोखडोच कुंकोळ्ळे गांवांत रॉक शाखेचो मुकुट रुडोल्फाक फावो जालो. जेजूचे शिश्य एकदम सादे आनी समाजांत चड महत्व नासलोले कारवी मनीस. तरी पूण 2000 वर्सां पर्यंत पवित्र स्वभाव वाडत आनी चडत वेता. आयच्या शुभ वर्तमानान सासवाच्या बियाची आनी कोमिराची वोपार सांगता. सासवाचे बी एक क्रिस्तावांक एक क्रिस्ती पोरचेक बळिश्ट संदेश दिता. दुसऱ्या उतरांनी जेजू देवाच्या राज्या विशीं शिकवण दिता. सुरवातेक ते ल्हान किरकोळ दिसता, पूण उपरांत ते वाडटा आनी वाडत रावता. ल्हान वस्तूचे आमी किकोंत करचे न्हय हो संदेश आमी घेवचो. बाबा, तुवें रोचलोल्या ल्हान तशें व्हड वस्तूंक महत्व आसा. तांचो बरो उपयोग करूंक, तुका मान दिवंक तूच आमकां फावो कर. मागुया. मोगाळ बाबा, तुजें उतर मानून घेवंक म्हाका तुजी कृपा दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता, बापाची खोशी करूंक म्हाका तुजो आदार दी. पवित्र आत्म्या, जा तूं आमचो आलाशिरो आनी वाट. आमेन. जे बरोबर तुमी देवाचें उतर नियाळ्ळें देखून देव बरें करूं. आमी परतून मेळोसर पवित्र राव, खुशाल राव.